नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेले आयचे कार्यक्रमांत प्राचीन भारतीय व्यायाम कला मल्लखंब हाजे परिचयू आम्ही आमगेले वीक्षकांक कोरून दिताची. मल्लखंब म्हळ्यार खांब्या वयरी चोवणू पाययाचे पावला आधारान आणि आमगेले हाताचे आधारान ते खांब्या वयर करत आसले थोडे योगासन आणि कसरत. असल एक अप्रुबायेची कला आमगेलेची लग्य सुचे म्हळ्यार एक 25 किलोमीटर दूर असचे बंटवाळांत असचे श्री यशवंत व्यायाम शालेंतू हांगा आरंभ जाले. हे मल्लखंब म्हणलेली एक विद्या. श्री यशवंत व्यायाम शाला ते सुमार 83 वर्स फुडें आरंभ जालेले. म्हळ्यार 1940 इसवेंतू यशवंत व्यायाम शाला बंटवाळांतू आरंभ जाले. हे व्यायाम शालेंतू मल्लखंब म्हणलेले एक अप्रुबायेची कला थंय शिकयतल लोक आशिल्लेची, शिकील लोकूय आसची. हे पुराय आमी आज तिळून घेवचे खातीर आमगेल स्टुडियोक श्री यशवंत व्यायाम शाळेचे अध्यक्ष जावन आसूचे श्री पी नारायण कामत हांकां आपयश करेला. नमस्कार. नमस्कार. नारायण कामत तुमकां नमस्कार. आनी आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत तुमकां. आमी मल्लखंब विशयांतू भासाभास करचे फुडें श्री नारायण कामत हांगेले एक सानशी परिचय करून घेवया. श्री नारायण कामत हांणी BCom पदवीधर आनी SCDCC बँक हांगा सुमार 27 वर्स तांणी काम केलां. अखेरीक तांणी त्या बँकाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन तांणी निवृत्त जालेची. तांणी स्वतः कवी, नाटककार आणि नटू, तबला वादक आणि मस्त साहित्य कार्यक्रमो, सांस्कृतिक कार्यक्रमो चलायसून दिवत असले सूत्रधारय वय तांणी. आणि श्री यशवंत व्यायाम शालेंतू सुमार 60 वर्स तुकून तांणी तांगेल सेवा दित आसाची. आत्ता सुमार वर्स तुकून ताजे अध्यक्ष जावन काम करता आसाची. आनी हे मल्लखंब प्रदर्शन खंयच्या खंयच्या गांवांतू जातकी थंय पुराय वचून ताजे एक वीक्षक विवरणे म्हळ्यार ते जाता आसतना ताजे बद्दल एक विवरण दिवचे तसले काम तांणी करता आसाची. परत एक वेळ आयच्या कार्यक्रमात तुमकां स्वागत करता. आता सुरवेक आमकां तुमी व्यायामशाला श्री यशवंत व्यायामशाला केद्दन आरंभ जाले कसले म्हूण ताजे बद्दल एक सांगा आमकां. सगळ्यांक नमस्कार. 1940 आमगेले स्वातंत्र्य संग्राम एक उद्देश आमगे भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळका म्हण सगळे जाण ಒಟ್ಟು जावन ते चळवळ जाल्ली सगळ्यांक ಗೊತ್ತसले विशय जाल्यार ते समयार बंटवाळांतू केशव बाळेगा आनी तसले तागेले तसले मस्त उत्साही कार्यकर्ता आशिल्लीची. केशव बाळ म्हळ्यार आमगेलो स्पीकर वेंकट बाळ्यालो अण्णा बंटवाळचोच. ताणें सगळे जाण संघटन करून खाली घोषणेने स्वातंत्र्य मेळना हांगा आमी तरी मन आमी तरी गट्टी मन गट्टी देह जावका देह दाड जावका तशी मी स्वातंत्र्य संग्रामाक आमी चरक्या बरें ಒಟ್ಟು कोरका आनी ते स्वातंत्र्य ಬಗ್ಗೆ जाल तितले ಬಗ್ಗೆ आमी घेवच्या प्रयत्न कोरका म्हणलेले एक उद्देशान पुराय गांवचे जनाक तरुणांक पुरो जनाक ಒಟ್ಟು कोरून यशवंत व्यायाम शाले म्हणून 1940 प्रारंभ जाल्लें. हे यशवंत व्यायाम शाले म्हणून नांवाचें कारण कशें म्हळ्यार बरोडाचे जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर म्हणून आसा ताजे गुरू जावन आशिल्लो मस्त आस्थान मल जावन आशिल्लो यशवंतराव माणिकराव म्हणून आशिल्लो. तागेले उडगास खातीर जावन त्यामुळे तागेले वचून विद्या शिकून आयल्याचे आमगेले
ते खातीर ते तागेले उडगास आसा ताका यशवंत व्यायाम शाले म्हणून तांणी नांव हांवें दवरलें आनी ते समार पूर जन ते 500 जना वयर येवन ते व्यायाम शाळेंतूं सदांची बॅच बाय बॅच करता कसरत आनी नमुन्याचे देह करून देहदार्ढ्य तशीच मनोदार्ढ्य ताणें वाडून घेतलें. उद्देश कसो म्हळ्यार खंयची भारत स्वातंत्र्य संग्रामांतूं आमी पुरो जाणां भाग जावका म्हणून. त्या टायमार बार्दोली जाल्लो सत्याग्रहांतूं बंटवाळा दाखोवन 500 जण गेले युवक. ते पळोवन गांधी खूश जावन गांधी बंटवाळच्या म्हळ्यार खंय साऊथ बार्दोली ऑफ इंडिया म्हणून नांव दिलें. पूण आमगेले मालगडे गर्वार सांगता आशिल्लीच आमगेले ते आमकां तसले हे अवकाश मेळ्ळालो म्हणून. तशी तांणी दांडी यात्रे पुरे कडेन वचून ते गांधीन दिलेले आमंत्रणाक पुरे वचून तांणी भाग घेतलेले आसच. कितली जाण स्वातंत्र्य होराटगाराची बंटवाळा आसाची. आतां ಕೆಲವು जन तांतूं सरले जाल्यार मस्त जण तांतूं भाग जाले म्हळ्यार कुरूह आमकां मेळटा. आता मल्लखंब म्हळ्यार कसो म्हणून आमकां सुरवे सांगयात. मल्लखंब म्हळ्यार आमी तुळुनाडा हातूं मल्लखंब म्हळ्यार ओड मल्ल म्हळ्यार ओड कंब बघा तशें न्हय. हो मल्लर खंब म्हळ्यार इंग्लिशान रॅस्टर स्पोर्ट म्हणटात म्हळ्यार एक कुस्तीचे कुस्ती कलेक पूरक जावन आसचे मल्लर खंब. हाजी निमती मल्लखंब शिकिल्ले निमती कुस्ती विद्याचे पण ताका पट्टू धरच्यो तागेले आनी देह खंयचेय अधिकार जेन्ना तेका कडेन उबारूंक साध्य जाता आनी ताका पटुत्व चड जाता आनी ताका हाताचे बल चड जाता आनी ग्रीप म्हणटा तें चड जाता म्हणून एक हे मल्लखंब म्हळ्यार आमी आमगेले पुराण हे इतिहास हांव पळयता. महाभारत आमी तरी भीम जरासंध तांणी ख्यात मल्ल त्या समयार तांणी ते मल्ल विद्याक मल्लखंब उपयोग केलो आसा. ते मल्ला बदलाक येद्रा मल्ला बदलाक मल्लखंब आसा. अशी एक इतिहास हांव पळयल्यार म्हळ्यार एक चालुक्य 1135 हातूं सोमेश्वर चालुक्याले मानसोल्लास म्हणून तांणी ग्रंथ बरयलो आसा. त्या ग्रंथा पुराचें विवरण आसा. हैदराबाद निजामान एक तांणी अखिल भारत मट्टार वचून पुरो जना जट्टी पुराय सोलवान बरोडा संस्थानाक नाशिका येता बरोडा संस्थानांत येताची. थंय नाशिका येतना थंय बाळभट्ट दादाधर म्हण एकलो बाळभट्ट देवधर म्हण एकलो हो आशिल्लो कोण आस्थान मल्ल आशिल्लो. तेन्ना राय सांगता पळय बाळभट्टाक असो म्हण पळय निजामान पेटयला जावन जट्टी पेटयल्याची कशी म्हणून ताणें तो म्हणटा 6 म्हयने टायम समय दिवका म्हाका म्हणटा. तशें जाता म्हणून ओपयता ते मागीर हो थंय नाशिकांतूं सप्तशृंग देवालय म्हणून आसा. थंय ध्याना बसतना अशी दोळ सोडतना एक मांकड येवन ते हाका खंयचे खंब्याक देवस्थाना खंब्याक वयत वरता खंय चडता खंय उडता खंय हें करता ताका लागीं तेन्ना हागेले आर्ने इंद्रिय संची इंद्रिय जाग देत काय हे मारू हनुमंतूची म्हाका दाखयता अशें खांब्यारी नमनमने कसर सगळें दाखयता अशें म्हणून ताका जावन तो तसले एक खांब करून ताजेर तागेल्या शिश्यांक तो तरबेत दिता. तरबेत दिवन तांणी 6 म्हयने भितर लायक बे जावन तांकां कसं म्हळ्यार हाताचे पंजा पट्टा म्हणून असं म्हणून आसता ते कडेन हाताचे ग्रीप चड जाता आनी तांकां देह वेगळो उजव्या दिकान वटाचें बाल दाव दाखोवन खंयचेय दिकान उरलो गुंडाच्याक सुलभ जावन जाता. म्हळ्यार कसं म्हणटाची ताजे एक देहाक चाकचक्य चड मेळटा आनी ग्रीप हाताची ग्रीप चड मेळटा मुष्टी की हाता पंजी की पट्ट चड मेळटा म्हणून आता करता. मल्लखंब बंटवाळाक म्हळ्यार श्री यशवंत व्यायाम शालेक कशी प्रवेश जालो. आमगेले ते समार सगळे स्वातंत्र्य संग्रामार पुराय कसरत करतले पुराय योगा सक्कड करतले जाल्यार हे मल्लखंब्याचे विशेष जावन परिचय नाशिल्ले जाल्यार बरोडांत सुरय सांगल्या वरेची बरोडांत जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर म्हणून आसा. थंय आमगेले मास्टर जावन आशिल्लो अनंतरामయ్య म्हणून एकलो पी अनंतरामయ్య ताका आमी पेटोवन दिल्ले थंय तरबेती 6 म्हयने हो पळय अनंतरामయ్య म्हळ्यार वच हाका 2 वर्सां ते ट्रेनींग आनी 6 म्हयने भितर शिकून आयलो भारी बुद्दंत शिकून येवन हांग मागीर ते ताणें अभिवृद्धी केले म्हळ्यार विंगडा सगळें शिकून तो हें करतालो लायक हें करतालो सगळे ते आशिल्ले विद्यार्थी पुराय ट्रेनींग दिवन तरबेत दिवन मल्लखंब थंय प्रारंभ जालें. तशी हे मल्लखंब्याचें कशें म्हळ्यार
महाराष्ट्रात कोणते बरोडा महाराष्ट्रात कोणी पुरे कसरता नाव पुरे मराठी रस हम्म, तशी हे थंय थंय कोण स्टार्ट जे हम्म. तशी मागीर ताजे प्रदर्शनाची एक वेवस्था जाली नाही आता अनंत रामायण शिकयलंय हा जाल्यार हांनी श्री वासुदेव भट्ट हा तांणी कसं पात्र तांगेलें वासुदेव भट्ट शिक्षक अनंतराय मेल नंतर हां आता अंतू मुख्य कसं म्हळ्यार अनंतराय मेल नंतर हम्म, मालगडे विद्यार्थीन हम्म, सान विद्यार्थी म्हळ्यार न वेयल्यांक शिकोवचे असं एक वेवस्था मुखार येयली म्हळ्यार मागीर शिक्षक म्हणून ना अशें वासुदेव भट्टूची गौरव शिक तांणी कसले फलापेक्षा नातिलें हम्म, व्यायामशाला एक तिरीची हम्म, एक सेव केलेलं आसा तांणी तांगेलें विंगड काम आसलेलें तें सोडून हम्म, पूर्ण जनाक निस्वार्थ जावन आनी गौरव हम्म, रितीर तांणी शिकयलें आसाचे हम्म, अनंतराय म्हणटा वासुदेव भट्टाल अनंतराय मायला की वासुदेव भट शिकल्याची मस्त मालगड पळय दारले शिकल्याची हम्म, आतां तांतू मस्त नाच येता हम्म, आदले आमगेलें कशी म्हळ्यार आत्त कसं म्हळ्यार पोरने पाळ आनी नव चिगूर आयल्यार तें एक रुखाक चंदायक हम्म, तशीच म्हळ्यार आमगेले हिरिय म्हळ्यार मालगडे विद्यार्थी हम्म, व्हड विद्यार्थी सान्न विद्यार्थी आतां थंय आज म्हळ्यार मक्की जावन स्कूल कॉलेजा वचे चेडवांक म्हळ्यार हें बोर नाका जाल्यार हम्म, चिगूर येवंक सुका म्हळ्यार ताका सान स्कुला वचे कॉलेजा वचे चेडवां पुरय हे हांग आपोवन हाडून तांकां उमेद दिवन तांणी करताची कुलपती श्री वासुदेव खिणी हांनी मल्लकंब गुत्तशिल्गी हांकां पळय ताका मल्लकमान तांकां विंगड म्हणल्यार भारत हे मस्त म्हणे आमगेल्यान तस हम्म, कितले म्हणटा म्हळ्यार हे मॅड्रास एक आनी निमगिला त्या टायम आमगेलो मॅड्रास स्टेट आशिल्लो त्या समयार तेन्ना हम्म, तुमगेले विद्या सगळं आमकां त्या सिनेमा सायड घालून दिवका म्हणटा आनी एक बागेत बरयलें आसा आमकां हम्म, म्हळ्यार कत्तीवर अशें हम्म, पुरो आतां आमी फिल्मां हातूं हम्म, आनी हातूं सगळें पळयता पळय चरित्र वाज्यूच तसलें आनी बरचीज खेळ म्हळ्यार हम्म, मागीर मस्त लेझीम डंबेल अशें म्हणून सगळे सामुहीक कसो व्यायाम पद्दती नमुने खेळ आसाची ते लेझीम म्हणजे ते मागीर भारी छंद जावन येता आतां आमी अर्थ डेमॉन्स्ट्रेशन हातूं आमी प्रदर्शन दितना लेझीम एक अंग कोण घेतला त्या ताजे ताजे मागचे तें वाद्य संगीत आनी ते डॅन्स वरी एक नृत्या वरी जेत तें म्हळ्यार एक मन देहाकय मनाकय उल्लोस दिवचे सगळे एक व्यायाम पद्दती म्हणून सांगू येता तशी आरंभान तूं कितले जन शिकल्यांची 550 तांणी सांगलें गांवची जन पुराय आशिल्लें आनी आसपास हळ्ळीची पाणेमूड जावो बिशरोड जावो मागीर एकडचे अमटाडी अशें पुरे हळ्ळीचे ताय जाती मत भेद नातिलें म्हळ्यार एकय उद्देश कसो म्हळ्यार स्वातंत्र्य खातीर आमी संघर्ष कोरका म्हूण ते म्हळ्यार सामोर 40 जोर जालो उठाय विशय तो स्वातंत्र्य चळवळी तशी पुरे जावक एकय उद्देश खंयची राजकीय ना कसले ना एकय उद्देश कसो म्हळ्यार आमी गट्टीमुट्टी जावन ब्रिटीश युद्ध हें करून आमी त्यात दोन तुम्ही गांव गांवां वचून प्रदर्शन दिवचे क्रम आशिल्ली पळय मडिकेरी दवरून म्हळ्यार सीएम पुणेच्या म्हणून एकलो ताणें कुर्गा स्टेट विंगड आशिल्लें सीएम पुणेचे तांचे मॅनेजर आनी श्री प्रकाश म्हणून एकलो आयिल्ले आनी आयिल्ले आमगेले केशव बाळांक कसं म्हळ्यार पुरे कोण कोण तेन्ना येताची तांकां पुरे आपोवन हाडून व्यायामशाला हाडून हांगा प्रदर्शन दाखोवचें तांकां पुशी जाता आमचो एक बूक आसा संदर्श तांतूं पुराय कोण कैलास कडजू कामराज नाडर सीएम पुणेच्या श्री प्रकाश कोण कोण व्हड व्हड लोक मस्त मठा स्वामी मस्त स्वाम्याले दवर दिवचे म्हळ्यार हें व्यायामशाला सुरू केल्याचे आमगेले काशी मठा संस्था पूज्य शुक्रेंद्र स्वामी तांणी सुवर्ण मंत्राक्षर दिवन हे व्यायामशाला प्रारंभ केले त्या प्रकार ते आतां मागीर मस्त आमगेले पूज्य सुधींद्र स्वाम्यांनी तांकां मस्त कशें सर चरके म्हणून तांणी निमगुचे आशिल्ले म्हळ्यार तांणी सांगता म्हळ्यार आनीक विशेश कसो म्हळ्यार आमगेले हातूं चडती एक GSB चेडूंची अंत आसाची मॅनेजमेंट हातूं हें वेवस्था करची GSB न्हय गौडसार ब्राह्मण समाजाचे जन तशीच हाजे कसरत करचें प्रदर्शन करचें पुराय थंय आमगेले गौडसार ब्राह्मण समाजा चरके दोरके चरके पुराय ಒಟ್ಟು जावन एक प्रदर्शन दिता म्हळ्यार बारीक संतोशा विशय विंगड खंयचे गांवांतू अशी हे ना कसं तशें दुसऱ्या गांवांत खंय मल्लकंब शिकायचे केंद्र आसा केंद्र खंय ना विंगड आसा धारवाड म्हळ्यार
या महाराष्ट्राचे तेकडे अंकलगी बेळगावाचे अंकलगी म्हणलें धारवाडां तूं मल्लसज्जन व्यायामशाला म्हणून आसा तशें बॉम्बेन तूं आमगेले तो शिकोवचे आयलो समर्थ व्यायाम मंदिर म्हणून आसा शिवाजी पार्कां तूं तशें मस्त थंय तेकड चड आद वकील भारत मट्टाचे मलकम फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणून तें आसा थंय तांणी वार्षिक जावन मलकंब्याचे चॅम्पियनशीप करताची आमगेले हे वर्ल्ड कप जाल्या वरीची इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय मट्टार रिजन थंय येताची महाराष्ट्रांतूं तें जावन तांणी प्रदर्शन करून तांणी मागीर तांतूं कोण चॅम्पियन म्हणून तांणी करचें आसाचे आमी बागी जाल्ले आमगेले चरके फुडें महाराष्ट्रान गेल्याची अंकलगी गेल्याची तशी प्रशस्ती घेवन आयल्याची जाल्यार त्या प्रदर्शनाची रीती विंगडी हे खंयचे स्पर्धे विंगड स्पर्धा म्हळ्यार तांणी 90 सेकंड भितर एक 10 आयटमान तो देवका तशें मार्क जाय पट 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 मार्क कसं म्हणटा आतां आमी प्रदर्शन कसं म्हळ्यार आमी एक तांतूं विवरण दिताची कशें बाप आतां पळय तें कसन करता तो खंयची योगासन करता तो कसन कसरत करता म्हण सगळे आमी ताका जाय विवरण दितात तेन्ना जन आसर मना वता तशें हांव तो जनप्रिय जाला कितले जनप्रिय म्हळ्यार आमकां प्रत्येक खंय कोण नेमगुचे आसले तुमी घेवन प्रदर्शन दिवं पयरी म्हळ्यार कासोगोडा जालें पयरे अर्थाज म्हळ्यार गोकर्ण मठ्ठा स्वामी संस्थान पूज्य स्वामी आयलेची तांकां तांणी आयकलेलें मात्र काय तुमगेले मलकम पळोवंक तांकां अपेक्षा व्यक्त केले तेन्ना थंय आमी आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाचे प्रांगणाक घालून तांणी पळोवन बारीक वचून सगळे जाण आशिर्वाद चेडू बरो नाडकार हें म्हूण सगळें तांणी आमकां आशिर्वाद केलेलो आसा आतां मल्लकंबाचे वैविध्य म्हळ्यार ताजे कसरत वैविध्य कस म्हणून सांगू कसरत म्हळ्यार आमकां सुरू सांगल्या वरीचे महाराष्ट्रांत कोण ताजें मराठी नांव स्पश्ट कसं करता म्हळ्यार ताका एक हाता आदार वच्चे आतां उडचे म्हणून अड्डी उडी म्हणटा उडीस अडी अडी म्हणचे आमी आतां व्हिडिओन तो आमी पळयता हे सगळें नमुना म्हणे कसं तांतूं आतां हत्ता आदार वच्चे आनी माती तुका पायर देवचे हातूं निमती शीर्षासन राय जावन असेल कोण शीर्षासन काय ताजी निमती कसल प्रयोजन आसा देहाक बनाक तें पुराय ताजी हाजे कसरता निमती मेळटा आनी हत्ताक चड तुमी पळयचे पडटा कसरतां पळयतना एक हत्ताक चड बल जावता देह तागेले हत्ता आदार ताणें गुंडाक येता तशी तांतूं 16 नमुन्याचे कसरत असं वैविध्य ते उडचे फर्स्ट शिकोवचे उडचे हातान धरून तो तागे जांग्यामध्ये तो खांब वतून देवन तो उडचे ताका अडीच अडी म्हणचे अडी मागीर तशीच सलामी म्हणून आसा ताण नमस्कार करचे दोन हातांनीच पळय हातान वयर वचून तो गुडचे सलामी म्हणलें तिड्ड्या म्हळ्यार हाजेर सुरवेक पाय वयर करून ताजे वयर मलकंब्यावर वचचे तशीच हाजेर निडलारी पणती दवरून हाता आदार वयर वचून तुक देवन वचचे ती पणती पडून वचचे तसो जन उशीर बांदून पळय अयो कसो वयर वता आसा अयो पणती पडल्या तसो सगळे जन त्या पळयता आसता मागीर मस्त म्हणजे चमत्कार आसा तातूंत मागीर दसरंग म्हणून आसा एक वेळ उजवे दाखोवन उठचे चक्राकार जावन मलकंब्यावर गुंचे माती दोग पाय वयर जावन तें एक दसरंग म्हणटा भारी छंद पळोवच्याक तशीच मागीर एक फिरकी म्हणून आसा म्हळ्यार हाता आदार एक आनी नमुना रिती मांकड रुखावर गेल्यावर वच्चे मागीर हाजेर घोड्यार चडल्यावर सवारी तशें म्हणून पुराय ताका उपयोग जावचे हात पाय आनी तागेले सगळे देह ताका म्हणटा फ्लेक्सिबिलिटी म्हणटा देहाक चपल म्हणटा तें तसं येवचें आसलें हाजी निमती मलकंब्याचे कसरत आमचे 16 नमुने आसा आम सूल जावन म्हळ्यार समय परिमिती आशिल्ली निमती ताजे नाम आसा मागीर उज्जो घेवन गुंडान नमुना बाटे उज्ज्याचे अणीशी बांदून तांचेर करचे मागीर आयुध दवरून आयुध नमुने आयुध दवरून कसरत करचे आसा तशी मस्त नमुन्याचे 16 नमुन्याचे वैविध्य आसा सूल जावन आमी विंगड करचे खांब रुक्काचे की लोखंडाचे रुक्का सागवानीचो रुक्का हाजी म्हळ्यार हे रुक्का खांबो तो सागवानी खांबो तो नेलार कोण 8 वा 9 फीट वयर वता मुळा पुरो आसता ताका फोंड काडून एकल्याक फोंड काडका तो नातले खांब हाडल्यार कसरत करूं जायना ताका तशें हांव तो गट्टी तो रायव घालून बसोवका बसोन घालून तर मागीर ताका त्याल पुसो आसा त्याल म्हळ्यार एलडेल त्याल म्हणटा म्हळ्यार हरळेन्ने नातल्यार विंगड सगळे म्हळ्यार इतल्या जारवूचे सुलभ कोण घेवचे शकता अशी हातार वयर वचून त्या जाग्यामध्ये खांब ताका ज्वार
सुलभ जावका आणि तो खांबो नाहीस असतो तो तशें हांव न्हू आनी वयर ताका मोत्त म्हणस ताका वयर तूं दिस अशें कळशे वयर येता त्या म्हळ्यार धरूक ग्रीप ताजे दाखोवन तो ताजे मस्त म्हळ्यार खांब पांया मुळा दाखोवन खांब दवरून मागीर ताका नमनमणे आसा आड वाफरार म्हळें हनुमान ध्वज म्हळें विपरीत हनुमान ध्वज म्हूण आसा पळोवचें तें म्हळ्यार पळयलें ना अंदाज येता आमी कितले सांगले रे आतां तुमी आंतू पळोवन अशें बरो कितले नमनमणे वैविध्य आसा म्हळ्यार दाखयला तातूंत पुराय नमुन्याचे उडचे आसा आता एक खांब्यारी एक वेळा कितले जणांना अभ्यास करूं दोग अर्थ एक खांब्यार दोग जणांनी ओटू कसरत करची आसा त्या एक जणांनी करची आसा म्हळ्यार एकल्या तावरे फूल फुल्ले म्हण तें आसा एक ताका गोपूर आकृती म्हणटाची आतां मस्त झाड अंक म्हणलें गोपूर आकृती म्हणलें पिरामिड्स म्हणलें तशें शूर चेडो मस्त योगासन समन्वय करून तें करता भारी मनाक देहाक संतोष आनंद दिता तसले एक क्रीडे म्हणून सांगू येता म्हळ्यार आता तुम्ही म्हळें सुरवेसूर जाताना 500 जण शिकल्यांची तेन्ना एक खांब्यारी इतले जणांक कशी नाही आमगेले मल्लखंब मान नाही ताजे कुस्ती आशिल्ली फुडें मातयेन भितर कुस्ती लोडचें जालें म्हळ्यार खंय दाखोवन जन सगळे पुत्र म्हूण तेंगाच्यो पूर्ण सगळे आसतान आंगाच्यो कोडयाचे मल्ल सगळे आशिल्ले आमी एक वेळ तुळुकेसरी वेवस्थ केले आसा कुस्तीचे आतां सगळें तें लुप्त जावन जालां म्हळ्यार आतां कोणी खेळटला ते ती माती तशी सोडल्यार तांतू भायर कीड बीन जाता सदां ताका कुंकुम तेल हळदी पिट्टी हे सगळें घालून ती माती म्हळ्यार आंगा बीन लागली म्हणून आंगाचे कलर बीन त्या मटाचे कुस्तीचे आखाड आशिल्ले आमगेले व्यायामशाळेंत आतां जेन्ना उमेद जाता ते राबला जाल्यार हाजी वरून हाडना कसं म्हणून आनी 500 जण बॅच बाय बॅच करतले जक्कपटी 500 जण येनाची सकाळी येतलेची सकाळी तुमकां 8 दाखोवन 9 आनी एक बॅच तशें दाखोवन सकाळी 6 दाखोवन येतलेची सांजेर मागीर बॅच आशिल्लें जशी 5 दाखोवन 6 चेडवांक 6 दाखोवन 7 मागीर चिके वड्डांक मागीर मस्त व्यार सकट जावन मस्त मालगडे तांणी मागीर येवन 8 9 तांणी खेळतलेची तशें बॅच बाय बॅच खेळतले नेमती नाही आता आमी बाकी पुरा योगासना त्या पुरा कोरका जाल्यार पोट खाले सुका खाण खत्तरी अर्ध घंटो हाका तशी कसले नावे ना हाकाय तशी आसा म्हळ्यार आंतू 1 घंट्या फुडें आमी विंगड घेना फुड्ड कसले घेतल्यार लिक्वीड मात घेता तूं मस्त जाय नाही अगत्य म्हळ्यार देह तें आय आसता तशी एक येवका म्हळ्यार कितें मात्र आनी गट्टी आहार घेवन योगासन आमी कसं तें करताचे तें पुरे आंतू आसा म्हळ्यार आंतू चड माती तुका पांय जेवन करची तें कसरत पुरे अशी तो अशी वाता वयर वरसून कुडले माती तो घेता आनी नमुने म्हणे ताका चमत्कार म्हळ्यार मुख्य उद्देश कसो म्हळ्यार ते देह तुका खंयचेय वचून जाल्यार उठाचे सारके उजव्या दाखोवन आलोचे सूर जावका उठाचे सूर जावका दाव्या दाखोवन उठाका म्हळ्यार सांगते पडलें तें घुंचे ते म्हळ्यार येद्रा मल्लाक आतां बांगडा म्हणटा तें कसं बांगडा म्हळ्यार आमगेले पांया मुळा दाखोवन ते दिंबे मुळा दाखोवन खांबो अशी वतून दवरून आदार ना उडचें ते म्हळ्यार एक वरस घाले वरस एक आंद्याक मल्लाक आतां ते सुलभ जाता मल्ल खांब्यार प्रॅक्टीस करता ताका वचून ते मल्लाक वरस घालोवपाक सुलभ जाता आनी हाका धरलें ते खांब्यार धरून गेले हाताचे हे सगळे दावून सगळे भारी गट्टी जाताचे ते नर्स आनी ते मल्लाक सुलभ ताणें सुलभ जाता म्हळ्यार ग्रीप लायक मेळटा ताका तशें नमते हे मल्लखंबा कुस्ती केले पूरक म्हळ्यार काय विशय कितले वर्साचे म्हळ्यार कितले उणी प्राय तुकून कितले प्रायता आशिल्ले आनी शिकूं येती हें म्हळ्यार हाका चडती एक 14-15 वर्स म्हळ्यार चडत्यांक 12 वर्स दाखोवन येता आमगेल्या जाल्यार करेक्ट समय कळ्ळें 15 वर्स दाखोवन ताण म्हळ्यार ताका ते सगळे आत्ता गेल्यार मुख्य कसं म्हळ्यार मुख्य कसं म्हळ्यार हाताक बल येवका त्या करता सुरवेक दंड बैठक कसरत सगळें आसा त्या सायड कोरता ताणें आनी खाली येवचें सीधा ताणें हें करूं तेजें कसं जालें योगासन शिकूं कागी योगासन शिकूं का म्हणना ताजेरी करता जाल्यार मल्लखांब्यार योगासन केल्यार नाल्यार कोण बारी सुलभ जाता योगासन गोत्त सुनू आसल्यार ताका तें ताजी पोज सगळें कळटा ना प्राणायाम प्राणायाम सगळें प्राणायाम म्हळ्यार आजी आमचे हें ना भितर तुगेले नर्वसाक नाही प्राणायाम शिकिल्यान मात्र प्राणायाम शिकिले जावका म्हणना आनी योगासन तो आजिरी कोरता मुख्य कसं म्हळ्यार ताका हाताक बल येवका हाताक बल येयला मान ताका देह उबारू जाता ना ताका सुरवेक ताका सांगचे आतां आमगेले
वेट लिफ्टिंग आता न मॉडर्न जिम सगळे वेट लिफ्टिंग असिस्टंट टू पॉवर लिफ्टिंग एक्सरसाइज म्हणून करतात आणि म्हळ्यार सुरू आयली कुठले ताका उबारू सोणाचे सुरवे ताका ताका सगळं ताका हातार हाडटो हाताक ग्रेवी ह्या सगळें वाड्डोन जेन्ना मागीर तशीच मल्लखंब्यातूय ताणी सुरवेक दंड बैठक आणि विंगड सगळं कसरत असताना ते म्हळ्यार ताजे सामान्य जावन म्हळ्यार मुख्य तुका सांबाळारी तागेले तें भितर वयले आंतर शक्ती चड जावं का म्हणून कितले कितले चड प्राय म्हळ्यार कितले प्रायाच्या ताय येवन अभ्यास करीत म्हळ्यार 50 वर्सां ताय कोरीत कर न्ही केल्लेले आसता जी जाल्यार आतां कशें म्हळ्यार मागीर वालडीक बीन जाता तांचे केत तूं उण जाता म्हळ्यार तें जनरली प्राय जाता ताका हें धैर्य आसता मनांतूं जाल्यार देह आयकना तशें की 40 वर्स 50 वर्स मारताचे तांकां देहा प्रकृती अनुसार जावन आसा जाल्यार चडती आमगेर कशें म्हळ्यार येवची लोक तूं चड उमेद घेवचे ब्रह्मचारीची म्हळ्यार वालडीक जावचे फुडें वालडीक जातारी तिके तांगेले स्टॅमिना सगळें उण जाता तशें हांव तितले मटा मारच्या मन आसल्यार देह आयकना तशें हांव बायल मनशांनी आतां तांतू आतां हांव सांगल्या बरें रोप मलकम म्हूण आसा आतां तुमी महाराष्ट्रांत आनी मस्त म्हळ्यार जे आमगे सिनेमा नटीन सगळे पडचे पळयल्या तातूंत कशें म्हळ्यार रोप म्हळ्यार खांब एक रोप दिगूची लांबो न्हू दोर फुडें नागबेत्त लांबयता नागबेत्त म्हळ्यार आतां नागबेत्त मेळना तेल्ले ती आतां तें रोप मलकम म्हण रोप म्हळ्यार दोर जे सॉफ्ट जावन आशिल्लें दोर तोराची तें लांबो न्हू हे जायना सुंबाचें न्ही जायना सुंबाच न्ही ताजे दोर आसा ताजे ते म्हळ्यार तें सुतून गट्टी जावन येता तें मातसो बायंचे राज्य तसो न्ही तसं राज्य जायना म्हळ्यार त्या रफ आसना सॉफ्ट आसूं का एट द टायम गट्टी आसूं का कशी गट्टी आसूं का सॉफ्ट आसूं का अशें असले ते काम मेळटा महाराष्ट्रांत सगळे ताजे करता आसत तांतू बायल मनशान कोरे तांतू बायल मनशां चड करचे आमी टीव्हीर सगळें आनी बायल मनशान आतां प्रवेश क्षेत्र ना आतां सांगता कसं म्हळ्यार दादले मनशा पयची बायल मनशां गट्टी म्हूण म्हळ्यार ती आतां अबेल न्ही ती आतां ती पुराय मने आमी पळयला खंयची विशय दादले मनशां कसं करता ते पुराय ताजे पयच्यान करून आनी शिस्त आनी केलेले शिस्तबद्द जावन करताच तशें हांव न्हू हें करतात आनी जाल्यार हें रुक्का मल्लखंब्यारी हाजे भशेन तांणी रोप मल्लखंब्या भारी चंद ताका अंतरिक्ष योग म्हणटाचे पण सगळे आदार जातले तें लांबयले दोरार वयर वचून तुग वचचें ताजेर मस्त म्हणून योगासन करचें हें सगळें तांणी करचें आनी तांगेले देह दाट तांगेले देहाक चंद येता आनीक म्हळ्यार तांगे तें शिस्तबद्द व्यायाम केलेले ती देहाक आय सगळें समजावन येता आनी मूडबिद्रेन तूं आळवास नुडिसिरी वळारी पळयले थंयची की गुड्डो आशिल्लो खांबो इतलो दीग नाशिल्लो तुमी सांगचे तितलो गुड्ड खांबो जाता आमी आतां सान्नेक आमगेले सान खांब आसा आनी आमी प्रदर्शना वर्धाची चेडू हांगा आतां नवे सुरव्याक सान चेडू येताचे तांकां म्हळ्यार चेडू हांगा खांद्यार बसोवन मलखंब्यार वड्डान दवरचें मागीर ताका दांतां चाबून ताका तोगू देंवोचें चेडणाक असं सगळें आसा तशें सान दाखोवन चेडू तांकां एक उमेद येता तशें कडेन केलेलें नेमतें त्या सान्ने चेडू दाखोवन तांकां उमेद मस्त आसता म्हळ्यार आमी शिकूं का म्हळ्यार तुमी खांब दोनी खांब दोन करचे जोडी ताका जोडी मलकम हांव सांगलें पळय एक 12 नमुने वैविध्य आसा मलखंब्यांतू कसरतांतू 16 नमुने वैविध्य आसल्या वरी खांब्यांतू 12 नमुने वैविध्य 12 म्हळ्यार एक मलखंबो जोडी मलखंबो अंतर मलखंबो आतां सांगिल्लें पळय रोप मलखंबो चक्री चक्का वयर जावन जाली अशी 12 नमुने वैविध्य आसाची बाटली वयर दवरून ताजे कसले आदार नासले करचे बरें अंतर मलखंबो तो एक कश्ट हाजी बशी एक सान मलखंबो तो बजी सानो हाजे अर्ध कालवास म्हूण सांगू येता एक 4-5 फिटां लांबोचो एक कोक्या लांबो न्हू ताजेरी ताणें करचें ताका हँगींग मलखंब म्हणटाची नाजाल्यार अंतर मलखंब म्हणटाची ताजी तो म्हळ्यार जॉईंग येता त्या टायम ताजेर वचून ताका मस्त अभ्यास शेवका हाजी तितलें सुलभ ना तें जाल्यार आमी प्रदर्शना म्हळ्यार कशें म्हळ्यार सगळे सोदूच्याक ते गळ सगळे लांबोच्याक कोक्के सगळे मेळकाच्या थंय वेवस्था ना म्हणून
पुरलेल खांब्यारीची आम्ही जोडी मलकंब केलेलं असं एक मलकंब केलेलं असं आता तुम्ही दुसरं गावान तू मल्लकंब प्रदर्शना वत्ताना वय थंय वच्चून फोंड काणो ते पूर्ण प्रमाण ताका तुमकां वेळ लागतो बाय तो कशें खांब फोंड काडू काय आमगे चरखी काडता म्हळ्यार तो खांबो करेक्ट बैसुका जाल्यार कल एक येवका तो ಒಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ದುಡ್ಡಿ आम्ही वय आका माड्डो पुरच्या काम काम काल तशी काडची नाही या कल एक कितलो जाणी दोन लॅक आसता का एक जावं 2 फीट म्हणल्यार खांबो घट्टी जावन धड जावन रब्बू का ते खांब पंडांतू तसले तशें आमी काडचे म्हळ्यार ताका जाग दिल्ले तांणी घडी भितर आमगे चारके 5 निमिष कंपाउंड काडून जातो तशी विशेष कांय ना आनी तशी मल्लकंब्याचे धड जावन रबले ताची कसर सुवाचे की हल्ल्यार जातल्यार ताका पावसान उदक लागल्यार सगळें जायना तशें तमनेचे आता तुम्ही खंयची गांवांत तुमगेले एक स्मरणीय आता श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले तांणी आश्रम स्वीकारा वळारी मुल्कींतू केला म्हणून ऐकला आमगे मालगड सांगताले आमी बरें सान्न वय ತಂಗೆಲೆ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಯರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಲ್ಗಡ್ ಸಗಡೆ ವಚ್ಚುನ ಇಲ್ಲ ತशी ಕಾಶಿ आणि शिशु शिखर वाराणसी थंय वचून आयल्याची दिल्ली तुज्या पण छान अखिल भारत मट्टाक आमगे जाल्यार मागीर फुडें आमकां विंगडे गांवांत आमी 50-60 किलो उडपांत आतां मणिपाल गेले उडपांत उडपा गेले तेन्ना मणिपालचे मस्त सगळे आयल्याची तेन्ना तेमगे आमगे तेन्ना संतोष कुमार गुलवाडी तांणी तरंगा संपादक जावन आशिल्ले हे 1984 हांवें उडपांत आमगेले हॉटेल हनुमान हॉटेलाचे धनियालय कसो कार्यक्रम आशिल्लो तांणी ताका वेवस्था केलेली आसा तें पळोवन मणिपालच्यान खूश पाव न्हू तांणी आमकां तरंगार एक लेखन दिवका म्हण तशें तांणी 10 पेजां लेखन 1984 आमच्या प्रती आसा ताजी पुराय तांणी विशय बरयला तांचो मागीर आमगेले गोकर्ण मठ स्वाम्यान म्हळ्यार गुरुनी आत्ता स्वाम्याला तांणी पुजे गुरू तांणी आमकां काणकोण आपण तांगेले थंय रामनवमी दीस तुमी रामनवमी दीस येवन आमकां काही प्रदर्शन दिवका म्हण स्वाम्याला आज न्ही म्हळ्यार कुठले आमी भायर सरलेचे रामनवमी दीस भायर सोडून थंय कडे गोवा दोन मस्त व्हड व्हड उद्यमी सगळे आयलेचे तांणी तें पळोवन मलकंब्या पळोवन तुमगेले 1-4 काम दिवका म्हळ्यार तशें आमगेलो नवीन कुमार आचार्य म्हण आसा ताका दिल्लो ताणे कडेन करून गोवान ताणें वचून थंय वचून ताणें शिकयलें आतां तो नवीन कुमार आचार्य म्हळ्यार इंटरनॅशनल योगा चॅम्पियन जाला तो तागेलो चल्लो योगा चॅम्पियन जाल्लो तशी आमगेले जेन्ना मस्त विंगड कडेन आतां तशी हे आसता केळीक येता आसच जाल्यार चरखी वच्चे जावका न्हू आतां तुमगेले आतां शिक्कील चेडूव म्हळ्यार फुडें दवर न्हू तांणी दुसरे कडेन वचून काही केंद्र ओपन केलेलं आसा की केंद्र ओपन कर तांणी म्हळ्यार आतां पक्कानी आतां तसो एक अभिप्राय आसल्यार आमी एक कोर काम ಕೆಲವು ಜನರ अभिप्राय आसा तुम्ही हे असो एक चांग पुरातन भारत व्यायाम पद्धतीचे कल्स सगळे आसा खाली मल्लकंब मान्य विंगडे मस्त नमनेचे हांव सांगल्या बरें मस्त नमने देहदाढ्य आनी मनोदाढ्य वाडलो तसले मस्त नमनेचे कसरत आसची ते आमगेल्या गांवांतूय कोरका म्हणून आमी सांगलें तुमकां मन आसलें थंयची मुख्य कशें म्हळ्यार चरखी जावपाची आमी येवची व्हड न्ही येवन जाल्यार आयतार जाल्यार आमी कशें आमगेलें काम वेवस्थेन दवरून थंय येवन शिकोवची वेवस्थ कोरीत म्हळ्यार मुख्य वर नाडका म्हळ्यार खातीर आतां आमगेले हांगा अशें बंटवाळा मात आसा म्हळ्यार दोन कश्ट की देवाल दयर की वेंकटरमण दयरी आनी हनुमंताल दयर आनी जनाल एक सहकार तांकां चेडूं हांव पेटोवन दितात आनी बरें व्यायामशाले वचून शिकून यो म्हणून तशें जेवण आमगेलें वर नायलां हें विंगड कडेन तशी उमेद आसा म्हण जाल्यार आमी खंडीत वचून एक तांकां तरबेत दिवन हे वयता नाजाल्यार तांगेले चेडूं हांगा व्यायामशाळेंत आनी पेटवयता आतां आमी मस्त जाल्यार सांगता म्हळ्यार हें वर नेवका जाल्यार तुमी चेडूं हांव पेटोवका खाली व्यायामशाल म्हळ्यार कट्टड बांदनाय कितले व्हड कट्टड बांदल्यार व्यायामशाले जावन अभिवृद्धी जावका जाल्यार चेडूं जावपाची चरखी जावपाची तसले मात्र व्यायामशाले आनी विंगड कसले व्हड व्हड आमी केल्यार पाहिजे ना आनी मस्त कितले की विद्या आसा ती आतां उलुप्त जाता आसा आतां मल्लकंब मेवटोची लाती लडंत म्हळ्यार लाती गुंडात जावो जोडी ड्रील म्हळ्यार उज्जा सगळे खेळू मागीर आनी कत्ती वर्सां म्हळ्यार आतां बेजावन कशी म्हळ्यार आतां युद्धां सगळे कत्ती गुराणी आनी कत्ती दवर
या खडग धरून रडायला तसं नमस्कार प्रदर्शन आशिल्लें आमगेलें हम्म. आनी तलवार बिसवूचे दोन्ही हातात तलवार दोन बिसवूचे मागीर बरची फुडें युद्धार बरची मुख्य युद्ध जातलें तसं संपलें का तसंच सगळे विद्या ग्रुप एक सामूहिक ताजें प्रदर्शन सगळें तुम्ही मल्लखंबारी अभ्यास केला की अभ्यास केला आमगेलो सांगता आतां जायना हा. आतां मन आसता मारू जायना आतां म्हळ्यार आत्ताक आमी लेखचे मग केन्ना देहा प्राय जे मना प्राय जायना तशें आमगेले मालगडे आमी एदूर पळयलां तांणी मलकम मारू आमी मारताचे चरक्यार मारचे पण ताका उमेद येयली बड्डांनी पडले म्हळ्यार मन आसा देह आयकना हे मल्लखंब शिकतना कसले पूर्ण आकस्मिकार कसले जिवापाय जाल्लेले जिवा पाहिजे न्ही जाल्यार जे हाता पेट्ट जावच्यो हें आसा म्हळ्यार लागगी लागतले आमी चलडू हांव सांगचे तुमी कोणा एकलोपणी लागगी रावप धोरुका म्हणून आसा आतां पळय आमगेले तुमी प्रदर्शना वेळा पळोवन अशें पळय लागगी एकलो शिक्षक राबता नाजाल्यार दोग जाण राबताची म्हळ्यार पक्कनी ताणें पडची ताका आदार दिवन ताणें तें पळयता आसताची तें पडची आई आसल्यार कुडले तांणी ताका दरोवच्यो हें करताची तशी हांव न्हू कोणें एक लागगी ना तें मार वचचे ना तेन्ना त्या समारी तो आता हे मल्लखंबाचे कसले एक सिलेबस म्हूण आसा की म्हळ्यार एक आतां एक सर्टिफिकेट कोर्स म्हूण करचे जाल्यार वय 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 तातूं इतले पठ्य म्हणून ताजी कसं हें जायन जाल्यार कोरीत तशी हा. सर्टिफिकेट कोर्स तांतू सगळे असल्या वरेची सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स बॅचलर कोर्स पोर हा. कोर येता ताका म्हळ्यार सिलेबस आमी कोरका जाता म्हळ्यार तांतू हें आसा क्लिश्टकर असेल की आमी प्रौढ मट्टा घाल न्हू सान मटार सर्टिफिकेट कोर्स सान पळय आतां अडी म्हणलें सलामी म्हणलें सुलभ दिर्तीचे ते वगी शिकू जाता मागीर तांतू आनीक एक क्लिश्ट आसा ताणें बॅलन्सिंग आसा वयर मोत्त्यार मलकंब्या तुदीर राबून वृक्षासन म्हणटा ताका ताजेर गुंवचें आसा हांव सांगू आसा हें पळय तुमी डंबर आट हातूं आनी सर्कस हाजी पयशे चेड पडून अशें बरो जाल्यार तुमगेले एमेच्युअर म्हळ्यार हव्यासी चेडूं तुमगेले कॉलेजा वच्चे स्कुला वच्चे चेडूं तांगेले अभ्यासार हें दाखयता आसाची तांतू विशेश ते म्हणून आनी कसं म्हळ्यार हे आमगेले गवडसार ब्राह्मण समाजाचे पुराय चेरके मोठे जावन प्रदर्शन दिता तांत एक विशेश आसा अशी खंयी नातील दिसान एक व्यायामशालेंत तें संघटन जावन न्हू आजी कितें 83 वर्स दाखोवन चलता आसा आनी काही वचून शतमान न्हय आनी काही मुखारसून पिळगेक वाड्डो नाडका वरो नाडका म्हणून जाता आसा तशी ताका आतां आमगेले प्रयत्न ते कडेन तशें आमी सांगचे कशें म्हळ्यार जाल तितले जाल्यार मालगड्यांनी चेडूआंक तांगेले चेडूं म्हळ्यार आमी खाली ते देहदाड वाडोवची मान न्ही तांकां सांग जावन संस्कार मेळका आनी आमगेले देवाल की धर्माज बगी तांकां एक जागृत जावका समाजाक तरी आतां आमगेले चरके व्यायामशाला देवस्थाना आमी तरी कसले कार्यक्रम आसता जाल्यार तांणी पुरे थंय वताचे व्यायामशाला येनाची आ देवस्थाना उत्सव म्हळ्यार खांद मारूक त्या चेरकेसाची वाडूक चेरकेसाची जाल्यार तांचे तूं सेवा मनोभाव आमी वाडोवचे प्रयत्न करताचे आनी आमगेले अमूल्य जावन आशिल्ले ते संस्कार तो आमी वाडोवच्याक प्रयत्न करता म्हळ्यार आमगेले चेरक्यांक केल्यार कसले आनी वायट कसले बीड सिगरेट ताणें तरणे प्राय येता शाळेंत कसं म्हळ्यार बीड तांचे सिगरेट तांचे कसं चिव गावचे वायट हें आनी मुख्य कसं म्हळ्यार हें ड्रिंक्स घेवचे हें सगळें तांकां ताजें वायट आसा ताजें तुमी चंद्रशे बरो तशें तुमी एक दिकडे उज्जो दिल्यार तुमगे लास्ट तुमगे आनीक तें तिकडे आमकां उज्जो दिल्यार जाता तें म्हूण सगळें सांगता तांणी सगळें वय म्हूण आनी तांकां ताजे दुश्परिणाम आमी मना व्हरता चड तशें हांव चेडूं ते आयटाक वचचे ना आनी तांकां मन एकडे वता खंय आमगेले देह वाडोवका आनी आतां व्यायामशालेंत तुमगेले मल्लखंब शिकयताली एक मास्टर आसा वय मागीर तशी आनी दुसरी कसो शिक्षक आसा ते मेन शिक्षक म्हळ्यार आमगे शिक्षक ना आमी सांगल्या बरी मालगड विद्यार्थी आसना तांणी जाल्यार तांणी सಣ್ಣ विद्यार्थी सांगताचे तें पुरे आमगेले कसले दुड्ड घेवन नाही हें पळय निस्वार्थ जावन चेडूआंक सगळा फ्री सगळ्यांक फ्री कसले ताणें आनी खेळका तांणी खेळचीच आमकां वाड फुडें 1 रुपया सगळें घेतले आतां त्या म्हयन्या आमी घेनाच आमी म्हळ्यार मुख्य आमगेलो उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेल्या मालगड्यांनी तांगेलें श्रमदान करून बांदिल्लें व्यायामशाले मुखार सून पिळगेक व्हरून येवका आनी तांणी तें आरोग्यवंत आरोग्याची भाग्य म्हणटाची जाल्यार आमकां आरोग्याक मोल कोळशें घेता आमी तें कळून घेतारीची त्या निमती आरोग्य वाडोवका आरोग्य म्हळ्यार आमी देहा आरोग्य मान न्हय आतां देहान गट्टी जाल पळय ताका मन आरोग्य येवका आमगेले तकडी
ದೃಢವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಳೆ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನೇ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ वय ಮಳೆ ದೇಹ ಮನ ತಜ್ಜಿ ಹುಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಚಾಂಗದ ಮನೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರು ಅಂತ ಆತ್ಮೋತ್ತನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ तसं वातावरण आम्ही वय मन तू ये संस्कार वाढची तसले कसल काम थंय चलता आमकां आता आम्ही तत्तावळी कोणाक पळय योग्य विद्वान मनशांक पळय आप्पो नाणू आयतायतारे चेड आमी तांकां हें करतात उरलोचे मागीर आमी संस्कार शिबीर म्हणून केलें म्हळ्यार चेडू हांगा हाजे समर वेकेशन टायम म्हळ्यार विशाखार रज आसता त्या टायमार एक संस्कृती आणि संस्कार शिबीर म्हणून आम्ही केले तशें हांव च्या आनी पळय एका दाणे कडून संध्यावंदन करची आनी नमूने नमूने आमगेले कसं अत्युमूल्य विशय सगळे आसा तो सांगताचे मागीर आमी पळय प्रति शनिवार देवान आमगेले हनुमंतालय रब्बून तांणी एक मराठीचे प्रार्थना ते म्हणून तांणी रब्बू आनी देवाला एक भजन की पूजन की म्हाका तांकां नीती कथा सांगू आसा सान एक नीती कथा तांकां कसं नीती आसता तेच हांव तसं सगळें उरलोवन त्या कार्यक्रमाक कंपल्सरी म्हळ्यार कड्डाय जावन आमी करता आसाची तांतू चेडू पुराय मेळटाची आता कितले चेडू वसत आतां एक 60 जन चेडू येताची सदाची सदांची सदां म्हळ्यार हजर टायमार उण जाता आतां देवस्थानांतू कसलो कार्यक्रम आसा म्हळ्यार चेडू थंय वताची स्वयंसेवक जावन वताली 13 वळा म्हळ्यार तेन्ना तांणी पुराय थंय वताची उत्सव आसा थंय वताची तशी जाल्यार विंगड समायर थंय रेग्युलर जावन खेळू येताची तांतू शिकयतल कोण तांकां तेन्ना कशें म्हळ्यार सांगिल्लो मालगड वय आतां कोण शिकयतय आतां आमगेलो नागेंद्र वासुदेव बाळेगाव म्हणून तो निस्वार्थ जावन आनी कसो आनीक आमगेलो नागेंद्र बाळेगाव म्हळ्यार तो तागेले हाजेर तो शिकयता आसा आनी ताका मस्त नमुने ताजे म्हळ्यार सान दाखोवन तो आमगेले देवस्थाना पळय श्रीनिवास भट हो तांणी बारीक कडेन एक बॅच आशिल्लो आनी हांगेले काय एक 60-70 कडेन जालें हो आमगेलो राम नायक म्हणून राम नायक म्हळ्यार साना आतां दाखयलें वासुदेव भट म्हणून आशिल्लें वास्के आमगेलो मारबाल तेजे वासुदेव किणी मामान तांणी प्रारंभ केलेलें तेन्ना उद्घाटन केलें तांणी केलेलें बालमारुती व्यायाम मंडळान तातोळदान मागीर आनी पुराय तागेले शिश्य आतां अनंतरामाई म्हणून दाखयले पळय फस्ट बरोडा पेटयलो तो हो राम नायक म्हणून तशी वासुदेव भट हांगेले सिनियर वासुदेव भट म्हणून आशिल्लो हो हांगेलो वेंकटेश नायक म्हणून तांगेलो राम नायक घाल पूत वोय मस्त म्हणजे शिकयता नागेंद्र बाळेगाव वटोची वट जावन तांकां सगळी तवय निस्वार्थ जावन करचें हें पुराय आनी कसलें पुराय गौरव वय वय कसलें दुड्डा अपेक्षा ना तशें करून तांणी सगळी हें व्हरून आसा वय आदी आनी कुलपती वासुदेव किणी म्हणान्नीची आनी आमकां कुलपती म्हळ्यार सगळे व्यायामशाले तांकां कुलपती म्हणून नांव दिलां तांगेले नांवार आमी एक स्टेजाक नांव दिलां कुलपती वासुदेव किणी मंटप म्हणून ताका केला आमी हांकां मल्लकंब बगोत आशिल्ले आनी मलकम बॅच पळय आनी एक विंगड सगळे सांगले पळय वय वय खंयचे आमगे कत्ती बरसे आनी हें नांव पेस्का ते पेट्टा कशें करता हें पळय तुमी आतां आमी खंय पळोवचें मेळना आतां आनी ಸ್ವಲ್ಪ जाणांक गोत्ता अशें आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळ गेल्यार पुरो लुप्त जावन वता तांगेलो वतू हें आणि वासुदेव भट्ट आनी हांगेले वासुदेव किणी नंतर आनी अनंतराय मायला आनी शिकून आनी मस्त वर्स निस्वार्थ म्हळ्यार आजी तांगेले चेडू तांगेले सगळे कुटुंब तांतू इनवॉल्व जाला म्हूण सांगूं येता तशें मोठाचे हें करता आनी म्हळ्यार एक लायक नमुन्याचे शिक्षक जावन आशिल्ले आमकां सगळे तांणी शिकयला वासुदेव भट्टान मागीर आतांचे पळय आतां नागेंद्र बाळेगाव म्हळ्यार तांणी पुराय वासुदेव भट्टाला शिकयली वासुदेव भट तशीच ही म्हालगड्या दाखोवन परंपरा दाखोवन एक परंपरा हें वयर दाखोवन तो येता आसा तशीच हे वपासा आनी खंय वयर जाल्यार मुख्य हे चेडू आहा ते तांतू म्हालगड्या चेडू हांगा पेटोवका जाता तेन्ना तें व्हरून सुलभ जाता म्हणून आमी कितले सेव केल्यार मुख्य कसं म्हळ्यार व्यायामशाला म्हळ्यार चरखे आता हे आधुनिक जिम्नॅस्टिक आणि हे व्यायामशाले हाक कसं व्यत्यय तुम्ही योगाक आनी आधुनिक सांगल्या बरी आयुर्वेद आनी तुम्ही वालोवप म्हळ्यार कशी जाता म्हळ्यार हातूंत भितर कसले बळ पार्श्व परिणाम ना सायड इफेक्ट म्हणटा पार्श्व परिणाम खंयच्यो ना येते म्हळ्यार हें योगाक संबंध पावलें दाखोवन कशें आमगेले योग ते परिशुद्ध जावन हाजे अंतरराष्ट्रीय मट्टार मंदण पावला की तशीच हें आमगेले भारतीय व्यायाम पद्दतीन तांतू आतां दंड बैठक म्हळ्यार आनी तुका 100 वर्स जाल्यार तें तुगेलें आकार देह तशी आसता आकार आयु सगळें तमा आसता
ಅಂತೂ तुम्ही आधुनिक व्यायाम जिम मान कसं म्हणणार ताणी घर वारोबार त्या वय आता लिफ्ट कोरका रेकॉर्ड कोरका हांव एक साधन कोरका आणि म्हाका प्रशस्ती मेळका म्हणून घर वारोबारचे घर वारोबार करून केन्ना त्या अनॅचरल अप्राकृतिक जालें तें नॅचरल जायना ते प्राकृतिक नाही ते नरा वयर राजेर पळोवन ताका फाटी बेंडा दुखसूर जाता नर दुखसूर जाता अशें जावन तातूंत ते खंयचेय व्यायामांत एक कर्मस कसं म्हणल्यार तूं घर वार जावो नातल्यार तुगेल्या एक शक्तीचे अर्ध मात्र व्यायाम करूं जाय फुल्ल तुका आनी एग्जॉस्ट जावन वता ते तशी तुवें व्यायाम करूं जे म्हण आसा आतां तांतू भितर कसं जाता म्हळ्यार आधुनीक व्यायाम पद्दतीन तूं घडी भितर पुगता तो तशीच जिरता मागीर फुडले एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष जाता आपता ताका ती दुखी हे दुखी फाटी बेंडा दुखी म्हणून ಒಟ್ಟುची सूर जाता म्हळ्यार ते घर वार करचें ना देह ते तडसू जायना प्रायर तडसून वता ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ताका राज आमगेले एद्रा तशी मस्त जाता आसा तांणी सांगता वय आमकां आत्तां कळटा जाल्यार कसं करचें जावन गेला म्हणून जाल्यार आमगे भारतीय व्यायाम पद्दती आतां मलकम जावो नातल्यार चल नमुने मस्त योगासन जावो त्या खातीर सांगचें आमी आमगेले पळय आयुर्वेदांत कसलें सायड इफेक्ट ना जाय म्हणून तशें म्हळ्यार हेवय तशीच योगा दाखोवन कसलें येना चांग रितीरी आनी प्राकृतीक जावन म्हळ्यार कशी जाय हें जावका आर्टिफिशियल कशें ना तशें जावन आत्ता चेडवांक बाकी पुरा आकर्शण चड आसा वय आनी तांकां शिकू आसा म्हणटाची कॉलेजा वताले आमगेले शिकूचे हे चड आसा तशें आसतना तुमी आनीकय तांकां हे व्यायाम शालेका पयशे करून हे मल्लखंबात आसली एक भारी कठीण एक विद्या तांकां शिकचेशी मन येवचेशी करूंक कसं हे बंटवाळान ते कसं मॅजीक हे तांकां आमी सांगता कसं म्हणल्यार पळय आज तुवें एक पाठ वाजूंक गेल्यार 3 पट्टी वाजूंक गेल्यार वो एक पट्टी वाजल्यार म्हणटा एकाग्रते चड जाता का म्हळ्यार मन फ्री आशिल्लें मात खेळलेलें निमती तागेल्या आंगांत एक ध्येयदाड देखी आनी मनोदाड चड जालें पवर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन म्हणटा एकाग्रते चड जाता एकाग्रते चड जालेली निमती ताका वाजी नासता खाली मार्शल पाठ आयकून कितले मार्क काडलेले आसा जान आतां आनी आनी आमी पळयलें कशें म्हळ्यार खंयची चेडूं पळय शिकता आसा जे बुकाचे किड्स जावन तांणी विंगड जिवनांत प्रेशर नाचे म्हळ्यार मागीर जिवनांत तांणी पळय शिकून रँक बीन मेळना ताका जाल्यार हे सकल कला वल्लवन म्हळ्यार सक्कड्यान तूं मेळ्ळें चेडूं आसता म्हळ्यार तांणी चुरुक्कू जावन आसता आनी कसं म्हळ्यार जिवना भितर तांणी मुखार येताचे मुख्य आता विद्येच कसो जालो ताका पूर्ण विकसीत जावं ताणें एम ऑफ एज्युकेशन is to manifest a divine within म्हळ्यार विवेकानंद सांगिल्लें भित्त वयल तुगेलें आंतरीक कसं ती सुप्त शक्ती आसता ती जागृत करची जी शिक्षणा उद्देश शिवाय खाली रँक मारून एक म्हणटालो आमगेलो तुमी चेडवांक आस्ती करून दवर नकाची बदलाक चेडवांक आस्ती करायची म्हणून जाल्यार चेडवांक आमी आस्ती करता जाल्यार तांणी आरोग्य आसता न्हू आनी चांग चुरक आसल्यार पुराय नमुन्याचे आसल्यार तांणी पुराय मालगाड्याक पळयता म्हळ्यार चांग संस्कार म्हळ्यार आज पळयता आमी कोटी गटल्यानी जे भायर आसाची चेडूं लायक शिकून तो व्हड डॉक्टर जाला थंय अमेरिका आसा वो लंडन आसा म्हणून हांगा मानतारे आवस बाप पळयता आनी आश्रम आसाची आज पळयता म्हळ्यार सांगताची आमगेलो चेडूं थंय आसा चेल्ली थंय आसा जावय थंय आसा ही पापांनी मानतार वता रे ही मानतारी पाप एकली ती कोणे पळयता ना तावळी तसल परिस्थिती आमचे आज फुडें कशी म्हळ्यार वसुधैव कुटुंब म्हळ्यार पूर जन आवस बापसू पळय तें व्हड एक पवित्र कार्य म्हणून पळयताले आज दुड्ड पेटयताची मनी मेक्स मेनी थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग म्हळ्यार दुड्डा निमती सक्कड विशय मस्त विशय जाता जाल्यार सक्कड विशय दुड्डा निमती जायना म्हणालें सत्य आज आमगे एद्रा पळयता आसाची जाल्यार आमी असल एक चेडवांक चांग संस्कार की चांग आरोग्य की आनी चांग एक बुद्धी तशी केल्ली म्हणून जाल्यार आज आमगे मस्त जाण असल आमी आश्रमा पळोवन अशें पूण अनाथ आश्रमाची कितले फुल्ल जाता खंय गेल्यार अनाथ आनी असं म्हणटा पळय वेगवेगळे आमगेले व्हड स्वाम्यान सांगिल्लें बरें सक्कड आसून अनाथ आसता रे म्हणून ताका सक्कड आसा सक्कड आसून अनाथ आशिल्लें म्हळ्यार ते कशें तांगे तरी आश्रम जावका म्हळ्यार आमी अनाथ आश्रम जावका म्हणटा स्वाम्यान सांगिल्लें उत्तर हें वय सक्कड आसून अनाथ आशिल्ले लोक अशें मस्त जन आसाचे म्हळ्यार तांगेले यशबीन तुजी कितली कोटी रुपये आसा जाल्यार आज पळोवन घेवचें कोणें ना तांकां चेडूं आसताची तांणी खंय मागीर सांगून पेटयल्यार खंय वर्साक एक वळखी येवचें तसं कामत माम आतां तुम मेसाची जाल्यार तुमकां प्राय आतां सुमार जायत आयले वय आनी नागेंद्र बाळिगा तांकां सादारण 60 वयर जाला आतां तुमकां
आणि हे मुखार सुख असले तुमगे तसले उमेदीची जन एक तलेमारू थंय एक तयार जाल लागी कशी माहिती त्यांची देवालीची म्हळ्यार रे आम्ही एक देवाल सेवा म्हणून करचे हम्म, आता नागेंद्र बाळेक गेल्यार हांव गेल्यार आनी मत्तून व्यंकटेश नायक म्हळ्यार हं, आता कोणाक सकयता आसा आतां कितले जण येताचे हं, पुरे एक ती देवाल सेवा करचे हम्म. तशें जालें निमती आमकां तें आयस म्हूण जायना खंयची आमी येता नाही मुखा वयले एक नाही मुखावेल आतां तेंचे चेडूं ऑलरेडी येता आसाचे मस्ताना निमगेले हं, मुखार कोण म्हणून हम्म, तें तागेलें आतां आसा म्हणून आमगेलें आतां ना तें हं, आमी सांगताचे खरें अशें कर तशें कर म्हणून सांगताचे बाय हम्म, जाल्यार तें देवाल हिचे प्रकार कसं चलता आसा हम्म. आतां इतले काळ कोणें लेख करी ಎಂಬತ್ತು कितले की संस्थे बंद जाल्याची होय जाल्यार ह्या व्यायामशाला कशें चोल नायला हम्म, आतां तशीच मी मुखार सोन वर्क जाल्यार त्या देवालीचे खंडीत जाता आमी देवालय प्रार्थना करची तेची हम्म, हांगा आजी ओटू जावं म्हण तशी सान्ने चेडूं आसना हम्म. तांणी वापस ते ओड जाता आमी तशीच आमी हांव 12 वर्सांनी व्यायामशाले भितर मेळ्ळो हम्म, म्हणल्यार म्हाका कशें उमेद येयली म्हाका कशें अवकाश मेळ्ळा योग म्हणून वयता हम्म. देवालयाक सेवा करची योग मेळ्ळा म्हाका हितून उमेद येयली होय आतांच ती म्हाका चांग जाला पळय हांव सांगलें होय तशी बस ती वामन मामूय थंयची मला बस ती कंपनी वामन- शिकिलो वय मल्लकंबाचे मोटूची हं, विंगड आमी आतां म्हळ्यार हांव आतां हाजे भशेन योगासनाचे चड मन व्हरता आनी होय ध्यान केलेलें निमती कसं म्हळ्यार हाजे BP म्हणलें हम्म, नाजाल्यार शुगर म्हणलें हें सगळें बाबा हार्ट हम्म, हें पुरे उण जाता टेन्शन मनशाक हम्म. हाजें पळयलें टेन्शना निमती म्हळ्यार उद्वेग घेवन हें पुरे म्हण कांय ना सूर जाता हम्म. मागीर रिची डिसीज म्हणटा जाका होय हम्म, वड्डान कांय ना म्हणजे पळय दुर्बळ गोळतलें कामें असेल हें ना शुगर BP हम्म. हार्टा सगळे कूल करतले काय ना तें हम्म. ताका विंगड नमणे रोग शिवाय होय पोट्टान आता हे मल्लकंबाचे एक म्हळ्यार आपास मुखावयल जनांगाक पावोचे दृष्टीनं एक समज जालेली घट्टी जालेली एक कार्यक्रम योजना असल कसले तुम्ही घालून घेतील असं की तेजे आमी आतां प्रदर्शन करचे उद्देश तोची म्हळ्यार हम्म, आतां एक प्रदर्शन म्हळ्यार हम्म, कितले खर्च येता आतां विंगड आतां मी पयलीं कासरोडा कॅम्प केलेची हम्म. हांगा तो कोण वेहिकल घेवन वचूं का तेजे पयलीं कासरोडाक 40 जण चमकल्यांची हं, 40 जण म्हळ्यार ताजे वेहिकल हे तांकां म्हळ्यार ते खर्च कंडापडी जाता वचचे येवचे मागीर तांकां प्रॅक्टीस जावंक जाता एक म्हयनो 2 म्हयने हम्म, निरंतर जावन प्रॅक्टीस जावं म्हळ्यार प्रदर्शना वचचे फुडें हम्म. मागीर थंय वता तांकां फुड्ड की एक बस करूं का होय आनी पळय तांगेलें कड काम सोडून तितले 40 जण चेरकेन एका फावटी भायर वच म्हणटाना होय जायना आतां फुडें गोत आसा चेडूं आतां बस म्हळ्यार एक 2 चेडूं आसूचे हम्म, मोगान वाडूचे हम्म, जाल्यार हम्म, चेडूं हाका आजी कस रस्ते कडेन गेल्लेले निमते हम्म, सम बूक जालें कसल जाल्यार खाता मागीर तें जायना हें जायना म्हणून जायना हम्म, घरकड्यात पळयतो ताका तें जायना हाका हें जायना म्हूण म्हणटाची हम्म, ताका तें केल्यार खाण जायना ताका हें खाण जायना ही रांदय जायना म्हूण हम्म, जाल्यार ते भुकेरच नवा थंय वचून खेळल्यार हम्म, घरकडे तर म्हण कसं घाल्यार खाताची हम्म, तशें घरकडे उपयोग अशें हम्म, खंयचे हम्म, चेडूं खंयचेय केल्यार खातात आनी हम्म, हम्म, म्हळ्यार सम भूक जाल्यार खंयची जाल्यार उज्जत काय हम्म, तशी हम्म, आनी हम्म, आज हें मुखार सोन ओडूक खंडीत जावन जातलें म्हण आमकां नंबीक आसा हम्म, म्हळ्यार आतां ते सान्ने चेडूं मस्त आसाची हम्म, तांणी जावन खंडीत मुखार सोन पिळगेक देखून पिळगेक अभिवृद्धी जावच्या पुरो म्हण तशी 83 वर्सां तशी येयलें हम्म, आनी मुखार कशी म्हळ्यार मागीर आमगेले प्रयत्न तितलेचे मागीर मुख्य कसं म्हळ्यार खंयची कर्म जाल्यार देवाल देह जावंक येता होय आनी तेगेले परमात्मा इच्छी कशी आसता तशी जाता वता हम्म, तशें हांव न्हू जाल्यार आमगेले प्रयत्न मेळपूचे ना अर्जुना सांगल्या वरी तूं बाण मारची मारी हम्म, करची पर हांव केला म्हण सांगता जाल्यार तशी हम्म, आमी बाण मारची मात्र हम्म, पुरे ताण केला तेगेले चक्र आनी पुरे गुंडा न्हू हम्म, पण महाभारत सगळें ताणें केलेलें हम्म, तशी आमी हांतूय कशें आमी एक निमित्त मात्र म्हणून कसं करता आसाची हम्म, जाल्यार खंडीत जावन हें मुखार सर हाडतले जी हम्म, व्हरतले आनी वाडोवन येतले म्हण एक आमकां आश आसा हम्म. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಸಲ್ ಪ್ರಕ್ರೀಡೆನ್ ತು ಏ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಏನೇ ಎದ್ದಳು ಆಯ್ಲಾರಿ आयल्यार जन वय चड आकर्षित आतां पळय कबड्डी आमगेले कबड्डी ऑलिंपिक्सा गेले वय तशी हांव एक दीस वच्चे पूण आतां आंतरराष्ट्रीय मट्टार हें जाता आसा हां आज आंतरराष्ट्रीय मलकम फेडरेशन आसा हां इंडियन मलकम फेडरेशन आसा आनी वर्स तांणी ते स्पर्धी करताची स्पर्धी करता दाखोवन म्हळ्यार स्पर्धे उद्देश कसो म्हळ्यार खंयच्याची हें मुखार सून बोर का वाड्डो का म्हळ्यार खातीर आतां आमी आतां प्रदर्शनां करची उद्देश तो अशी थंय गांव गांवांत जे हें पळोवन म्हाका सांगू आसा चेडूं जागृत करायची प्रदर्शन जाताना
चेडणू खांब्यार चेडू सूर करताची म्हळ्यार चेडणू कशें म्हण उमेदी एक वेळ पळयलें आमी आतां लायक संगीत शाळा संगीत म्हण का लायकल्यान तबले बदले आमी तबले वाजोवं शिकू का म्हणटा सगळें अशें जाल्यार तें कंटिन्यू करून हाणाचें कंटिन्यू घालें म्हण तें व्हड फादक जाता आशिल्लें तशें हातूंय तशी सांगचें व्यायाम तशीची मुखार सून व्हरका जाल्यार मालगड आनी चेडवांक बरें तूं शिकलावे वाजलावे काप पिलावे म्हण सगळें निमगेल्या बरेची बरें तूं व्यायामशाला गेलावे वचून आयलावे हाजे म्हण निमगुका तेन्ना तांकां सुदृढ जावन आशिल्लें चेडवां चांग संस्कारा चेडवां सिद्ध जाताची तें पूण तांकां तातूंत लाभ मेळटा आजी चेडवांक तूं इंजिनियर जाले डॉक्टर जाला म्हण ताजी पयशी चेड तूं चांग जावन संस्कार तूं जावकार म्हण तें चलें जाल्ली म्हण जाल्यार खंडीत जावन हावस बापसून मन केल्यार चेडवांक उमेद दिल्यार खंडीत हें व्हरून येतलें नाही हावस बापसूंक जो आपोवन आणू कसले एक हे करचे हे आसा गी तुमगेले आयतार चेडवांक तुमी भाशणकारांनी आपोवन आणू भाशण करेले म्हणके ताजी वटो चेडू आनी येताची मालगडे येताची चेडणू वटोची मालगडे येताची तांकां तांकां कळटा आनी मातशें आतां बंटवाळा मठाक म्हळ्यार चेडवां पेटयतात आनी वसरे थंय म्हळ्यार चांग हें जाता असं म्हण सांगून चेडवां पेटयताची तशी आनी आमगेले तातूंत कसलें येना प्रत्येक कोणय येवो ताका खंडीत तातूंत स्वागत आसा आनी आमगेले तातूंत कसलें येना कसलें तो वो म्हण ताका प्रत्येक आयले म्हाका ताका चांग ताका गौरव दिवन ताका कसलें वायट जायना तशी आमी पळोवन घेता म्हळ्यार आमगेली आस्ती ती म्हणजे चेडूं समाजाची आस्ती म्हणून आतां व्हड सामान तें सांगचें आशिल्लें बरें एक वेळ स्वाम्यान सांगतना बरें कशी म्हणटना आमी सांगलें स्वामी आतां चेडूं नाची ग्रावंडार नाची स्कूल तुका व्यायामशाळेंत नाची मागीर कशें खंय गेल्या म्हणून फुडें मोबायलार आसा चेडूं स्वाम्यान म्हणलें कशें कसो बरें तुमचें तें खांद आसा न्हू म्हळ्यार वैशाख कांद पळयला न्हू पळय तो कांद कसो जाता म्हळ्यार वैशाखारी सुकून वता काय पावस पडले कडले किरलत काय तशीच तुमगेलो तो कांद आसा पळय कांद आसा तुमगेलो तो कांद एक दीस किरलो रे तशी मध्य मध्य तूं संस्थाक तसं तशें आतां वापस किरलेलें सूचन दिसता म्हळ्यार वापस चेर घेवचें मध्य तूं एक वेळ वापस तशें जालें म्हळ्यार आतां 500 जण त्या वर्सा गेलो आतां ते 500 जण नाची 100 जण आयल्यार वडच जाल्यार मागीर आमी योगासना सगळें करता येताचे जाल्यार आमगेल्यान कसो जाला म्हळ्यार गोत्तच पुरे करनाची तशें हांव मागीर सक्कट गेलो आरोग्य वता रे मागीर येताचे आमगे यश जालना कसो करचें कसो जालो म्हणे योगासन आसा आनी नमुने मुद्र आसाची हें सगळें ताणें केल्लें म्हणून जाल्यार औषध ना तिलें म्हळ्यार रोगमुक्त योग म्हळ्यार रोग लाग घेना तशें करूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर म्हणून मरे मागीर चिकित्सा करचे पशी सुरवेगाची जागृत केली म्हणजे जाल्यार ताणें नियतार आसल्यार खंडीत जावन आरोग्य आसतलें म्हणजे काय आतां मुख्य त्या दिसेर आमी प्रयत्न करता आसाचे आतां हे प्राचीन एक भारतीय व्यायाम कला मल्लखंब महाराष्ट्रांतून थंयसून शिकून काणू हांग बंटवाळचे सकड युवजनांक शिकोवन सुमार 80 वयर 3 वर्स जाले साधारण 83 वर्स तुकून निरंतर जावन बंटवाळांत शिकयता आसाची आनी खंय मुखार सुने 100 वर्सां खंय मुखार व्हरची एक ध्येयोद्देशूय तुमकां आसा तुमगेले हे प्रयाण खंयचे मल्लखंबाचे शिकवणेचे एक प्रयाण अशीची मुखार वच्चो आनी कसलें सांगता म्हण आसा गी तुमकां हाका संबंद पाविले तशें आदें म्हळ्यार आतां मस्चणान सांगची कशें म्हळ्यार तुमी आतां प्रति गांवांत तूं हें कोरका तुमी बंटवाळा मान सीमीत करचें न्हय ताका आमी सांगलें तांतले तुमी आमी बंटवाळा आमी सीमीत कर न्ही आतां तुमी पुत्तुरा करचे जाल्यार कोडयाला करचे जाल्यार बेंगलोरा करता जाल्यार खंयचे आमगेले खंय खंय आमगेले हें आसा तांणी थंय जाग दिवन तेंचे चरख्यांक ओट्ट करून जाल्यार तांकां विद्या दिवची आमी विद्यादानार रेडी आसाची अन्नदानम महादानम विद्यादानम मत्परमचें म्हळ्यार विद्यादान आतां ती उण जायना तें शिकयलें तें आनी खंयचे चड जाता शिवाय आनी गांवांत असो एक संस्कारयुत एक आमगेले GSP पडेर आमी तयार करूं येता आनी ताजे निमती तांकां समाजाक चांग उपाय करूं घेता
देवस्थानाचे मंदिराचे खंयची कामां जाल्यार त्या चरख्यातल्या मान न्हू जिवंतीक आसूची वय वय मानतारे कसं जायना आमताना सांगू येता जशें कर रे अशें कर रे म्हणून. ये सूर कोर जाल्यार एक खांब मात्र पुरगी नाही कसं प्रजाव का खांब्या वटून आमी विंगड तेंपळ सांगितला विद्या आसा खांबो एक असल्यार पुरो हा जाल्यार ताजे वटून आतां आमी विंगड सगळे मस्त लेझिम सांगलें डंबेल सांगलें असं सगळें मस्त भारतीय कांय 5 घंटे निरंतर जावन ते सलकरण पुरा जाव का जावं काय न्ही ते केल्यार सुरवेक तांणी अंतू मल्लखंब म्हळ्यार एक तांतू मुख्य विशेष रितीची असते जाल्यार ताजे वटून पूरक जावन विंगड सगळे मस्त कसरत आसाची त्या सगळें शिकयता आतां दंड बैठ काडचे आंग धड जाता कसं म्हळ्यार मल्लखंबाक ते ताजे सगळें केलें सुलभ जाता मारूक नाही आता आमगेले संदर्शन कोणें आयकून तांगेल गांवांत ते असल केंद्र आरंभ कोरकाम जाल्यार खंडीत तांकां असल पुरा सलकरण साधारण कितले खर्च येता म्हण चिमगोच्या खर्च बस येना म्हाका खांब कोरक जाल्यार ताका कांय ना सागवानी रूख लायक मेळ्ळे जाल्यार मागीर ताजे एक कत्तूचे कल एक ते आपले आसता ताजे मॉडेल आसा मस्तान केला आतां आमगेले कल्लडकार श्रीराम हायस्कुलांत हांगा दाखोवन शिकून ते खांब हांगा दाखोवन अळते कारण ताणें केल्लेले आसा तशेंच आतां तुमी सांगल्यार मोहन आळवान सांगलें ताका मन आसा म्हळ्यार आमी बंटवाळान ताजें प्रदर्शन दिवका म्हण ताका अशें आनी खंय पळय आतां हांगा शारदा विद्यालयांत केलां तशी बसरुरांत केलां खंय आनी कल्लडका आमी 2 वर्स प्रदर्शन केलां तेन्ना तांचे ते हाका उमेद येयली आमी आमगेले हांगा शिकूंक आतां तांगेल्या क्रिडोत्सवांत एक प्रमुख भाग जावन आसा मल्लखंबो म्हळ्यार करची रीत विंगड आसा पुरो जाल्यार आमगेले तांतू कसं म्हळ्यार आमगे विदेश कसं म्हळ्यार आमगेले तांतू प्रदर्शन वटू विवरण मेळ न्हू जनाक अर्थ जाता तांतू म्हळ्यार पट्ट मारता वता कसं खेळता आसची म्हूण दिसता बाय ताका वीक्षक विवरण असलें ताका आनी सुलभ जाता आनी ताका अर्थ करून घेवचो जाता आतां तेमचे प्रयोजन कसं म्हूण सांगता आसता ते असं जालें निमती त्या जनप्रिय जालें कार्यक्रम जाला एक बसील जन सुरवे दाखोवन आखेर ते हालनाची ताजे वटून ताजे वाद्य संगीताची हिंदेले आसा त्या चंद नमुन्याचे त्या पळयल्यार कळटा तशी ते ताजे पुरे आमी हाजे कसं म्हणटा पुराय वॉट्सॅपार हाजेर सगळे अपलोड केला इदाक वचून त्या पळोवन पुणे जनाक उमेद येवो म्हणून तशें आतां आमी आतां अंतू पेट दाखयल्या बरीची पुरे तांगेले ग्रुपान सगळे घाण सोडला थंय कसले खेळ आसाचे हें केलाचे म्हणून आनीक मस्त नमुने खेळ आसाचे ते वरो नाडका आनी मल्लखंब मेन जावन आमगेले विशेष जावन आसता ताजी वटूची ताका पूरक जावन मस्त खेळ आसाचे वय ते पुराय वरोन हाडका म्हळ्यार एक उद्देश तुमगेलो वय खंडीत तशी जातालो कामत माम हा येदोळताय तुमी आमगेले प्राचीन भारतीय व्यायाम कला मल्लखंब आनी ताजे वटू बाकीचे कसरता विशयांतू व्यायामा विशयांतू आमकां सुदीर्घ जावन आमगेले वीक्षकांक तुमी सांगले ताजे खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद नमस्कार.